गोंय सरकार अंदू पर्यटकांक येवकार दिवपाच्या मुडात आसा अशें दिसना। कांय शेकांक अजूनय लायसनां दिवंक नात। कांय कडेन कामां चल्ला। लाखांनी फी फारीक करून शेक उबारल्यात। 3 म्हयन्यांत कितली येणावळ मेळटली? फुरियोस जाल्ले कावेलोसीचे शेक धनी विचारतात। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात हे मोबर कावेलीसी हांगा आसात आनी हांगा तुमी पळयतात जी शेकां हांगा घालपाचें आसलें त्या शेकांचें काम सुद्दां आमचे फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा की चालू आसा। आतां ही शेकां घालप केन्ना, ट्युरिस्ट येवप केन्ना आनी तेणी चालू करप केन्ना, हो एक तेंचे मदीं एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा। ही शेकां जी आसात ही गेल्ल्या 2 म्हयने पयलीं दिवपाक जाय आसलीं। हे जे शेकवाले आसात त्यांचे मुखार एक व्हडलो प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा की आज तुम्ही पळयल्या बिचार एक मनीस सुद्दां ना। आतां ही शेकाचेर येवन तेणी करप कशें? आतां इतली लाखांनी रुपये खर्च करून न्ही शेकां घातले कडेन आसात आनी ह्या शेकां पळयलें जाल्यार आज मूस सुद्दां ना। शेकां मूस ना तो ना, हांगा शेकां उबारली सुद्दां ना। आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा हे पळय काम चालू आसा आनी हांगा मोठो हे म्हणलें जाल्यार ट्युरिस्ट आतां हांगा नाच। ट्युरिस्ट कित्याक येयले ना काय हे जर जाणकाय करून घेतली जाल्यार आमकां अशें मेळ्ळें की गोंयांत शेकां बेगीन स्टार्ट जालें ना म्हूण ट्युरिस्ट हांगा येयले ना। एक्चुअली दिवाळे कडेन ही सगळी रेडी जावपाक जाय आसली कित्याक दिवाळे लोक येता जाय तसो बिचार भोंवपाक येता। हांगा खंय तरी शेकां भरताले पूण हांगा शेकां ना। आतां आमी ह्या शेकां बद्दल ह्या शेकाची जो प्रेसिडेंट आसा ऑल गोवा शेक ओनर एसोसिएशन प्रेसिडेंट आसा हेजे कडेन विचारून घेया ह्या शेकांची तुमी किती फेस करतात आनी किती फेस करून तुमकां पडटा तें। पळय आय ए पार्टी शेकां बरें लेट जालें आनी हे शेकवाल्यांकू एकदम लॉस। हांव सकाळीं एवढे येडे रावलो। थोडी शेकां कालू स्टार्ट केले आनी थोडी आजून स्टार्ट जाल्ले। हे एकदम वायट खबर। आयज ते जायते त्रासां पडले जे शेकवाल्यांक ए पार्टी जे आमगेलो मोपा एअरपोर्ट जो इतलो पयस आहा तेजो इफेक्ट आमकां कावेलोसी सावथा ऑलरेडी येयला। जायते ट्युरिस्ट उण जाले एंड ऑल्सो वॉट हॅपन शेक आर डिलेड सो तेजो इफेक्ट चड जाला आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान जे तांकां कितें तरी आयज तांकां सम कन्सेशन मिन्स तेंगे फीज वेव ऑफ करपाक जाय। सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर तेणी केलें आनी डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च हे 3 म्हयने ते वतले बिजनस। सो म्हाका दिसता आमगेली सावथा पड शेकां ही एक तेंपार जेन्ना हांव शेक घालतालो तेन्ना चुट्टाची आनी सुमराची आहलोली, आतां ती ना। आतां शेकांक बेस भरपूर स्टेज घालताय काय करता आमी कितली कंडिशन आहाय कितली तेमगे ते प्रमाणे तेंका बेस लाखांनी जाता। सो आय थिंक गव्हर्मेंट शूड कन्सिडर एटलीस्ट बाय सेविंग ऑफ समथींग एंड गिव देम सम रिलीफ बिकॉज ते आमगेले गोंयकार आनी आमगेले भुरगे हे तरी तांकां जर बिजनस लॉस पडले इट इज व्हेरी बॅड ऑन देयर फॅमिली। परिणाम तेंगे फॅमिलीचेर। आमी बोवाळ मारूंक लागलेले शेकान लायसन्साची आनी पॉलिसीचेर कोर म्हणून बेगीन जाता तितले बेगीन पॉलिसी कर म्हणून मार्चांत आमी एक मेमोरंडम दिल्लो। तेजे उपरांत आमी जुनान सारके ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचे फाटीक लागले आमकां जाता तितले बेगीन ऑगस्टान लायसन्सान दी म्हणून। आनी आयज तूं जर पळोवपाक गेल्यार चोयलें जाल्यार हे कितें शेकां ना म्हणून गोंयांत लोकूच ना, शेकां ना म्हणून। आनी इतले इफेक्ट जाला हॉटेलवाल्याकूय इफेक्ट जाला सगळे लोकांक आतां ट्युरिजमाचेर कोण डिपेंड आसले तितले आमी म्हणटा ट्युरिजमाचे जे ट्युरिजम स्टेक होल्डर्स आसा तेच डिपेंड आहा म्हणून। मार्केटान गेले जाल्यार फिश सेलर्स तेय डिपेंड जावन आसता, वेजिटेबल फूड सगळे चिकन सगळे डिपेंड जावन आसता। बट आतां तूं जर पळोवपाक गेलो जाल्यार ट्युरिस्टूच ना। कित्याक लागून शेकां डिले केले म्हणून आमी हेका लागून सांगताले गव्हर्मेंटाक की आमकां शेकां ऑगस्टान दी म्हणून। पळय मरे आयज 2 म्हयने मागीर 2.5 मंथ डिले जाले ऑलरेडी। 2.5 मंथ डिले म्हळ्यार आमी खरें म्हळ्यार मेमोरंडम दिवपाचो गव्हर्मेंटाक की आमचे 2.5 मंथाचे पयशे परतून घेवपाक। आमी फी हारी केल्या ती 1 सप्टेंबर टू 31 मे। सो आमकां लायसन्सां केन्ना दिल्या एंड ऑफ नोव्हेंबर आनी आयज पासून थोडे शेक वाले उरल्या तांकां लायसन्सांक मेळूंक ना। आनी हांव नको डिपार्टमेंट जावं जेल कित्याक लागून डिले करता लागले इतले लेट डिले केल्या म्हणून ते म्हणून कितले तुका आतां पळय सिजन आतां वयता ते मेयांत वयता मे जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर कितले हाफ इयर गेले मरे। आनी आमी उरले तेन्ना कितें आतां तरी डिसेंबर आनी जानेवारी आमकां बिजनेस जालें जाल्यार बरें जालें। जानेवारी फेब्रुवारी ओके 3 म्हयने आतां उरला 3 म्हयने आमी वर्साची फी हारी करता आनी 3 म्हयने बिजनेस करता। मार्च एप्रील मे म्हणटा परतून पण तुम्ही आता मागतात की आमकां 2-3 महिन्याची वेव करची म्हणून
3 म्हयन्याचे आमकां वेव अप करपाकूच जाय आनी ते आमकां मायनस करून परतून कंपन्सेट करपाक लास्ट टायम तशें जाल्लें जे आमचे गार्बेजीचे फी मायनस केल्ले न्हू ते अजून मेळोंक ना आमकां सो आमी ते आनी आतांचे डिमांड आमी घालतले गव्हर्मेंटा कडेन आमकां हे रिटर्न करचे म्हणून. अरे तूं आतां इमेजिन कर मरे इमेजिन कर बाबा 2.5 months डिले म्हणल्यार अननेसेसरी रे कित्याक लागून डिले केले अननेसेसरी डिले केले मरे कित्याक लागून देर इज नो रिझन एट ऑल. आमी अशें आयकलां की थोड्यांनी कॅन्सलेशन केलें म्हणून कॅन्सलेशन कित्याक लागून केले थोड्यांकडे पयशे ना फी हारी करपाक कितले फी कितली जाता मरे 2,26,000 फी 3,26,000 फी जाता मरे. आतां तूं म्हाका सांग 3 lakhs तूं आतां स्पेंड करतलो आनी वयल्यान तुका चॅक घालपाक आनी 5 लाख सो हे रिकवर जावपा जाय न्हू कितें पोटेन्शियल आहा रिकवर जावपाचें 2 म्हयन्यान 3 म्हयन्यान बिझनेस करून तूं रिकवर करतलो आनी कोण नेवो चॅक जाता तेका सारकें कळटलें कितें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.